dropped everything. बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय करपाची प्रक्रिया चालू केल्या. कायद्याप्रमाण बेगीनूच तांचेर कारवाय करतले अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. परवाने नासतना कळंगूटे बेकायदेशीर डान्स बार चलतात तरी कशे असो प्रस्न थळाव्यांनी उपरासला. हे विशीं चर्चा करपाक मंगळारा बसका जाली. हे बसकेक थळावो आमदार मायकल लोबो आनी गांवांतले तरणाटे हाजीर आशिल्ले. प्रॉब्लेम कितें आहा सगळे तशेंच म्हणटा प्रोसिजर कसो आहा तो तुमी जाणा. रातयान गेलो कोणें इल्लिगल घर बांदलें, रातयान गेले मोडले, तें जायना न्हू. प्रोसिजर आहा तेका, प्रोसिजर केला. आतां आमी तांकां पर्सनल हियरिंगाक आपयलेले. पर्सनल हियरिंग जातच मागीर परतून आमी शोको तांकां मागीर ऑर्डर पास करतले. तेच्या आदीं कित्याक आमी हें करया सी सगळो प्रोसिजर जावंक जाय. तुमकां हांवें सांगलां MLA बराबर आहा आमच्या, जिल्हा पंचायत बराबर आहा, पंचायत बराबर आसा, सगळे इवन पुलीस इन्स्पेक्टर आमच्या बराबर आहा, मागीर CM बराबर आहा, DG आमच्या बराबर आहा. गिव अस सम टायम. हांव जाणा भुरगे भुरग्यांक ते आयज तिडोक मारल्यात जायना म्हणून. सी तेंकां प्रोसिजर करुया न्हू. पंचायत चालू आहा, सेक्रेटरी सरपंच मेंबर मेळून करता. जे इलिगॅलिटी आहा ह्या सो कॉल्ड क्लब्स वॉट एवर इलिगल एक्टिविटीज आर वी आर हेल्ड बाउंड टू स्टॉप देम एंड वी विल स्टॉप इट. No matter, even if I have to go 10 times to the police station, to the SP, not to the DG, I will go. But we will stop the illegal activity. जे काल पासून इन्सिडंट जाला तांकां सांगला की लडकी मिलेगा म्हणून येयला. तांकां पयलीं कळ्ळें दॅट ट्युरिस्ट म्हणून. बट दॅन वेन दे केम टू नो दॅट दीस पीपल आर मुवींग अराउंड टू चॅक द सो कॉल्ड टाउट्स एंड गायड्स. ते गायड जे तांकां घेवन गेलो तेंचे आनी तेंच्या मालकाक हाती घात जालो. सो तशें जावंक जायना. हांवें सांगलां की यू डू नॉट देर शुडंट बी एनीबडी टेकिंग लॉ